भावन आणि बहिणीनो, मातेवाच्या वंजलांत अध्याय 9 आम्ही असे वाचतो. तो जुआवचे शिष्य जेजू सरसी येऊन म्हणाले, आम्ही आणि परिसेव सबार पोटी उपास करता, पण तुझे शिष्य उपास करीनात कित्याक? मगाच्या भावन बहिणीनो, प्राजिताच्या काळार आमी आसा आणि इगस माता पयस सभा आमकां कळीत करता. प्रत्येक जावन 3 विधान आसात आमी देवाक लागीं सरोंक, नेरांक बरें करूंक. तें जावन आसा पयल्यान पयलें मागणें, उपास आनी दान धर्म. आयच्या बांजलांत आमी पळयलें प्रत्येक जावन जुआवचे शिष्य जेजू लागीं हें सवाल करतात, तुजे शिष्य कित्याक उपास करिनात? जुआवचे शिष्य आनी परिसेव तोवळ उपास करतात. मगाच्या भावन बहिणीनो, आमी पळयता सबार जण सबार कारणाक लागून उपास करतात. सांपुरो थोडीं जाणां उपास करतात तांच्या बऱ्या भलायके पासत. डाक्टरान तांकां सांगलां जावंक बरो, हें खावंक नजो, मांस खावंक नजो, तुवें इल्लें एब्स्टिनेन्स करीत जाय. तशें ते थोडे संगती सोडटात. जे कोणाक डायबिटीस आसा तांकां गोडशें खावंक ना. गोडशें केल्यार तांची साकर चड जाता. त्या पासत डाक्टरान सांगल्या बरी पोत तांणी करीत जाय पडटा. चड संगती तांणी खायनासतना रावीत जाय पडटा. दुसरें कारण आसूंक पुरो, थोडीं जाणां तांची वेट ह्या जडाय उणें करूंक उपास करतात आनी त्या पासत तांची सबाय सोडोवंक, स्लिम एंड ट्रीम तांणी दिसोवंक ती तशें करतात जावंक पुरो. आनी तिसरो उद्देश जावन आसा मगाच्या भावन बहिणीनो, तो जावन आसा उपास करचें आमीच बरीं जावं. पयल्यान पयलें देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी जाणा जावं. तशेंच एकामेकाक आमी कुमक करूंक. आमचो पापा फ्रांसीस सांगता, आमी उपास केल्यार भोव बरें, पूण उपास केल्ल्या वरवीं हेरांक बरें जाल्यार त्या वेळा मात वस्तू बरेंपण जाता. तर आमी उपास करता बरें, पूण उपास करून कोणायकी बरेंपण जायना तर ते उपास करून आमी कांयच प्रयोजन ना. तर मोगाच्या भावन बहिणीनो, प्रत्येक जावन मिसावळार रामपातकी म्हणटात आसतना 4 संगती आमी सांगता. देवा लागचें आमी भगसाणें मागता आमच्या पातकां खातीर. आमी म्हणटा मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. तर उपास करचो मुख्य उद्देश जावन आसा मोगाच्या भावन बहिणीनो, हीं 4 कारणां आमच्या जिणेंत कार्यागत करूंक. पयलें जावन आसा मनांत आमी बरें चिंतूंक. केदळ आमी बरें चिंता देवाची खुशी कितें म्हूण जाता खंडीत जावन आमकां बरें करूंक साध्य. तर आमच्या मनांत आमी वायटच घालता, वायटच चिंता आमच्या मतींत आसात, तेदळ आमकां हेरांक बरें करूंक जायना. बरें करीत जाय तर पयल्यान पयलें आमी बरें करून मागणें करीत जाय. देवाचें उतर आमी ध्यान करीत जाय आनी देवाच्या उतरान मुखांतर आमची जिणी मांडून हाडीत जाय. त्या पासून आमच्या मतींत बरीं चिंतां आमी घालूंक जाय. दुसरें जावन आसा तोंडांत उसारूंक. थोडे फावटी आमी तोंडांत नाका जाल्लें उसारता, हेरांक दुखयता, हेरांक दुखोवची उतरां आमी म्हणटा. पळय, थोडे फावटी उतरां वरवीं आमी इतलें दुखयता की हेरांक मस्त बेजार जाता. जावंक पुरो हेरांक आमी गाळी दिता, ह्या हेरांक आमी वायट उलयता हेरां विशयांत, तेन्ना तांकां मस्त बेजार जाता.
प्रत्येक जावन प्राजीत असो काळ जावन आसा आमी पयल्यान पयलें आमी हेरां विशयांत कितेंय वायट उलयलां जाल्यार वायट केलां जाल्यार तें आमी बंद करचें आनी बरें करूंक पेसाडचें. तिसरें आमी पळयता वायट आदारून हांवें पातकां केल्यान पळय थोडे फावटी आमी हेरांक वायट करता, अन्याय करता, आनीत आमचें थंय आसता, बेस्तेंत हेरांक आमी तोंदरे दिता, हेरांचें नांव पाड करता आनी असलें जर तर आमी केल्यार प्रत्येक जावन उपरांत असो वेळ आमकां थोडो वेळ आमचेच विशीं ध्यान करूंक आपयता. हेरांक वायट करचें आमी बंद करूंक हेरांक बरें करूंक आमकां उलय दिता. त्या पासून आमी आमच्याच जिणेस उमास करून पळोवंक जाय. खंयसर आमी हेरांक वायट केलां, खंयसर हांवें हेरांक अन्याय केला, खंयसर हांवें हेरांचें नांव पाड केलां, हेरांक दिवंक आसलें हांवें दिवंक ना. हो जावन आसा वो अपुरबायेचो वेळ आमी आमच्याच जिणेचो विमास करचो. आनी चवथें हांव पातकी वेळार म्हणटा बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. पळय देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिता. जेजूस म्हणटा म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक कितें तुमी केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. त्या पासून आमच्या घरांत जावं पुरो, आमच्या वाड्यांत, आमच्या प्रिगर्जेंत, आमच्या समाजेंत सबार संदर्भ आमकां मेळटात हेरांक बरें करूंक, हेरांच्या गरजांत पावूंक. जावंक पुरो आमच्याच शेसमारा थोडीं दुबळीं भुरगीं आसात शिकपांत फाटीं. आमकां जर तर वेळ आसल्यार तांकां इल्लो वेळ आमी करसून तांकां इल्लें शिकप या तांकां इल्लें ट्युशन आमी दिवयेत, तांकां शिकोवंक उत्तेजन आमी दिवयेत, बरें करयेत. पूण आमच्या शेसमारा कश्टार आसात, तांकां इस्कॉलांचे फीस मारूंक कश्ट जातात. तसल्यांक आमी कुमक केल्ल्या वेळार जेजूचें बरें काम केल्ल्या बरीं जातात. सांगाताच आमच्या शेसमारा आमच्या वाड्यान कोणी पिडेस्त आसात तांची भेट करून तांच्या भलायकी विशयांत विचार विनिमय करून तांकां इल्लें धैर्य दिल्यार तांकां मातसो भोव बरें जाता. तशेंच आमच्या घरांनी प्रायवंत आसात, प्रायवंतांक तांची भेट करून तांचे सांगाता थोडो वेळ आमी करसून बरें केल्ल्या वेळार भोव बरें जाता. तशेंच आमच्या समाजेंत आमच्या वाड्यांत सबारचन विविध गरजांनी आसात. तसल्या गरजांक आमी स्पंदन केल्ल्या वेळार साम पुरो थोड्यांक तांचें म्हणलें घर ना, साम पुरो थोड्यांक मस्त कश्ट आसात, आर्थीक समस्ये, कुटुंबाचे समस्ये, हेर समस्ये आसात. त्या वेळार आमी तांच्या गरजांक आमी स्पंदन केल्यार खंडीत जावन आमी करचो उपास अर्थ बरीच जाता, हेरांक फायद्याचो जाता. तर मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ह्या प्राजीत काळार प्रत्येक जावन आमी उपास करून आमचीच जिणी आमी बदलया, आमचें मन आमी बदलया, आमचें काळीज आमी नितळ करया आनी ह्या वरवीं हेरांक आमी बरें करया. ह्या वरवीं खंडीत जावन आमी करचो तो उपास अर्थ बरीच जातलो, हेरांक बरें जातलें, देवाक आमी चड आनी चड लागीं येतलो. तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें मागतां. तस्सो सुमे जेजू तुमकां कृपे देण्यानी बरोवन दी, तुमचेर आशिर्वाद घालून दी, तुमचें मन बदलोवन दी, तुमकां बरें करूंक उत्तेजन दिवन दी. हें जावन आसा म्हजें मागणें. आमेन.